पाट्यावेलो फुटपाथ दुचाकी चलोवप्यां खातीर पार्किंग लॉट जावन रावला। फुटपाथाचेर लायनीन पार्क केल्ल्यो गाडयो पळयल्यो जाल्यार हो फुटपाथ चलपा खातीर बांदला काय गाडयो पार्क करपा खातीर हेच कळपाक मार्ग ना। म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार ट्रॅफिक पुलिशेचें ह्या प्रकाराकडेन लक्ष नाशिल्ल्याचें दिसून येता। फुटपाथ हो लोकांक चलपा खातीर आसता, गाडयो पार्क करपा खातीर न्ही। पूण पाट्यावेलो धेंपो टावरा सामकाल्लो आनी बँक ऑफ इंडिये कडलो फुटपाथ पळयत जाल्यार तो दुचाकी खातीर पार्किंग लॉट जाला काय कितें असो प्रस्न उप्रासले बगर रावला। हो धेंपो टावरा कडलो फुटपाथ पळयात। लायनींत एका फाटल्यान एक दुचाकी फुटपाथीचेर पार्क करून दवरल्या। पाट्यार दुचाकी पार्क करपाक पार्किंग लॉटूय आसा अशें आसलें तरी कांय जाण फुटपाथाचेरूच दुचाकी पार्क करतात। दुसरे वटेन ट्रॅफिक पुलिशेचे हे गजाली कडेन लक्ष नाशिल्ल्यान ह्या दुचाकी चलोवप्यांचे आयतेच पावला। फुटपाथीचेर जावपी हे बेशिस्त पार्किंगेचेर केन्ना कारवाय जातली असो प्रस्न लोक उप्रासतात। सांगलीच्या 2 वर्सांचे चलयेची गोंयांत विक्री जाल्ल्याचो धक्कादायक प्रकार उक्ताडार आयलो। हे चलयेची गोंयांत विक्री करपी टोळयेची बेळगांव पुलिशेन पर्दाक फाश केलो। ह्या प्रकरणात महाराष्ट्रांतल्या सांगली आनी सोलापूर जिल्ह्यांतल्या दरेकी 2, बेळगांवांतल्या एकल्याक आनी गोंयच्या एकल्या 8 गुन्यांव नोंद केला। म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार हे चलयेक 4.5 लाख रुपया विकिल्ल्याचें कळटा। तिरुपती बालाजी देवस्थानात काल जाल्ले खेटाखेटीन 6 जाणांक मरण आयलां तर 40 जाण जखमी जाल्यात। ह्या प्रकाराविशीं राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी हांणी दुख्ख उक्तायलां। आयज बेरेस्तारा सकाळीं तिरुपती देवळांत वैकुंठ एकादशी द्वार दर्शना खातीर कुपनां वांटपाक सुरवात जाल्या। ते खातीर बुधवारा सांजवेळा सावन हजारांनी भक्तांची गर्दी जाल्ली। उपरांत खेटाखेटीची परिस्थिती निर्माण जाली आनी 6 जाणांक चिड्डून मरण आयलें जाल्यार 40 परस चड जाण जखमी जाले। मरण आयिल्ल्यांच्या कुटुंबांक दरेकी 25 लाख रुपया दिल्यात। 1.20 लाख कुपनां वांटपाचे आशिल्ले, ते खातीर 94 कावंटर उबारल्यात। चड म्हायती प्रमाण कुपनां घेवपा खातीर भक्तांची लांब रांक आशिल्ली। थळावे लोक तशेंच हेर वाठारांतले भक्त व्हड प्रमाणांत कावंटरां मेरेन पावले। अचकीत विष्णू धामाच्या कावंटराचेर झगडी जाली, ताका लागून लोक भिवून पळून वचपाक लागले आनी ह्या वेळार खेटाखेटाची परिस्थिती निर्माण जाली। हातूंत 6 जाणांक मरण आयलें। हे घडणुके उपरांत जखमी जाल्ल्या 40 लोकां मदल्या 28 जाणांक रेल्वे हॉस्पिटलांत दाखल केला। नामनेचे कवी, लेखक, निर्माते, खासदार प्रितीश नंदी संवसाराक अंतरले। तांकां काळजाचो अताक आयला। पिरायेच्या 26व्या वर्सा तांकां पद्मश्री मेळिल्लो। 1990 वर्सा दूरदर्शनाचेर तांचो प्रितीश नंदी शो गाजिल्लो। इलस्ट्रेटेड विकलीचे ते संपादक आशिल्ले। बुधवारा मंत्रिमंडळ बसका जाली। हे बसकेन खडाजंगी जाली ती राज्यांतले पर्यटना विशीं चालू आशिल्ले बदनामी वेल्यान। पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी ह्या वेळार बरोच आक्रमक जालो। सरकारांतलोच एक मंत्री पर्यटनाची बदनामी करपाच्या कारस्थानाचो मुखेली म्हूण रोहनान मोम घालो। हेर मंत्र्यांनी तो मंत्री कोण हे विशीं विचारणा केली, मात ताचें थेट नांव घेवप रोहनान टाळ्ळें। मात गोमंतक टीव्हीक सुत्रां कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण स्वताच्याच सरकाराची टूल किटा वरवीं सोशल मिडियाचेर बदनामी करपी मंत्री कोण हाची म्हायती मेळ्ळा। आता गोंयचे पर्यटनाची राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार टूल किटा वरवीं पुराय बदनामी जाल्ली आसा। गोमंतक टीव्हीक खासा सुत्रां कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हे टूल किट प्रकरणांत हवालाचोय वापर जाला। पयली टूल किटा वरवीं देशभर कॅश फॉर जॉब प्रकरणाची पावयल्ली व्याप्ती उपरांत तीच मॉडस ऑपरेंडी गोंयचे पर्यटनाचे बाबतींत वापरून राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पातळीचेर केल्ली बदनामी। आनी आतां खासा सुत्रां कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हातूंत पयशांच्या वेव्हारा खातीर जाल्लो हवालाचो वापर। हे सगळ्याची सरकार खोलायेन चवकशी करतलो काय हें पळोवचें पडटलें।
उद्देजक दत्ता नायक हांका अंतरीम जामीन दिवपाक कोर्टान न्हयकार दिला. तांच्या जामीन अर्जावेली सुनावणी शुक्रारा राखून दवरल्या. दुसरे वटेन दत्ता नायक हांच्या आड पुरोहित ब्राह्मण संघान आनीक एक कागाळ दाखल केल्या. मठ देवळां पर्तुगाळ मळ आनी भट पुरोहितां विशीं दत्ता नायक हांणी एक वादग्रस्त स्टेटमेंट केल्लें. तांच्या ह्याच स्टेटमेंटाक हरकत घेत कांय जाणांनी तांच्या आड कागाळ नोंद केल्लो. दत्ता नायक हांच्या आड सगळ्यांत पयलीं काणकोण पुलिशेन कागाळ नोंद जाल्ली. ते उपरांत मडगांवां आनी आतां फोंडें पुलिशेन तिसरी कागाळ नोंद जाल्या. ह्या बोवळान दत्ता नायक हाणें मडगांव कोर्टांत अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज केल्लो. त्या अर्जावेलो निवाडो शुक्रारा जातलो. राजधानी पणजेन सध्या 3 जाग्यांचेर स्मार्ट सिटीची उरिल्ली कामां सुरू आसा. ह्या कामाक लागून थळाव्यान तशेंच पणजेन येवपी लोकांक पर्यटकांक बरेच त्रास परतून सोंसचे पडटात. ह्या कामाक लागून दुल्लाचें प्रदूशण येरादारी कोंडी सारकिल्ल्यो समस्या निर्माण जाल्या. मात ह्या समस्येचेर पणजेचो आमदार मंत्री बाबूश मोन्सेराताची प्रतिक्रिया मात वेगळीच. स्मार्ट सिटीच्या कामा संबंधी प्रश्न विचारल्यार बाबूश म्हणटा, असले प्रश्न आपल्याक विचारूं नाकात. इमॅजिन पणजेचो अध्यक्ष आशिल्ल्या मुखेल सचिवाक तशेंच व्यवस्थापकीय संचालकाक वचून विचारात. पणजेच्या सांतिनेज वाठारांत सापडिल्ल्या गांजाच्या रोपां विशीं पत्रकारांनी बाबूशाक विचारलें जाल्यार आपणें गांजा रोयला असो बाबूशाचो उरफाटो प्रश्न. कोणें गांजाची रोपां लायल्यात ते सोदात असले फालतू प्रश्न आपल्याक विचारूंक नाकात अशें ताचें म्हणणें. सांखळे नगरपालिकेन नागरिकां खातीर इमारतीच्या तळ मजल्यार सिटीजन फॅसिलिटेशन कावंटर सुरू केला. नगरपालिकेचे कार्यालय 3ऱ्या मजल्यार आशिल्ल्यान लोकांक लिफ्ट वापरची पडटाली. मात लिफ्ट बंद आसल्यार लोकांक चलत 3ऱ्या मजल्यार वचचें पडटालें. हाका लागून बायलांक तशेंच जाणट्यांक बरेच त्रास सोंसचे पडटाले. देखून लोकांक अडचण जावची न्ही म्हूण नगरपालिकेन हो कावंटर सुरू केला. ह्या कावंटराचेर इनवर्ट जल्म मरणाचे दाखले तशेंच हेर सेवा आनी सरकारी येवजण्यां विशीं म्हायती दितले अशी माहिती नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू पोरब हांणी दिली. पर्यटकांक मारपीट करपाच्या घडणुकांच्या फाटभुंयेर दर्यादेगावेले शेक 12 उपरांत बंद करपाचो आदेश पुलिशेन शेक तज्ञांक दिला. हातूंत कळंगूट कानोळे आनी मांद्रे दर्यादेगेवेले शेकांचो आस्पाव आसा. कांय दिसां फाटीं कळंगूट दर्यादेगेर शेक कर्मचाऱ्यां कडल्यान पर्यटकांक मारपीट करपाचो प्रकार उक्ताडार आयिल्लो. तशेंच एका पर्यटकाक जीव वगडावचो पडलो. ताका लागून शेकां 12 वरां उपरांत बंद करपाचो आदेश जारी केल्ल्याचें कळटा. गोंयभर फामाद आशिल्ली श्री शांतादुर्गा कोंकणकारीण देवीची जात्रा व्हडा उमेदीन मनयली. सप्तकभर चलपी ह्या जात्रेक गोंयचेच न्हय जाल्यार गोंया भायल्या भाविकांनी लेगीत देवीचें दर्शन घेवपाक व्हडा संख्येन हाजेरी लायिल्ली. बेरेस्तारा सकाळीं महारथांतल्यान देवीची मिरवणूक काडून जात्रेची सांगाता जाली.
गोंयान केंद्रीय वित्त आयोगाकडे 32,746 कोटी रुपयांच्या अनुदानाची मागणी केल्या. 16 वित्त आयोगाच्या 2 दिसांचे बसके गोंयात जाली. शुक्रारा हे बसकेची सांगता जाली. पर्यटन, माहिती तंत्रज्ञान, शेतकी, उदका स्त्रोत, भलायकी आणि वेगवेगळ्या उदरगतीच्या कामां खातीर केंद्रीय वित्त आयोगाकडे कोट्यांनी रुपयांची मागणी केल्या. महत्वाची गजाल म्हळ्यार उत्तर पूर्व राज्यां खातीर 90-10 जो असो फॉर्म्युला आसता तसोच फॉर्म्युला गोंया खातीरूय लागू करचो अशी मागणी वित्त आयोगाकडे केल्ल्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगले. आयटी मंत्री रोहन खंवटेन माहिती आनी तंत्रज्ञान क्षेत्रा खातीर 3,000 कोटी तशेंच पर्यटन क्षेत्रा खातीर 1,500 ते 2,000 कोटींची मागणी केल्या. तशेंच मंत्री सुभाष फळदेसाय नव्या येरादारी खात्या खातीर 600 कोटी आनी हेरिटेजा खातीर 100 कोटी रुपयांची वित्त खात्याकडे मागणी केली. ईडी आणि आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कामर खाजन म्हापशा वाठारांतल्या एका नामनेच्या वेवसायीक कार्यालय आणि गुदावांचेर धाड घाली. बुधवारा राती 8 वरांचेर सुरू जाल्ली कारवाय बेरेस्ताराय चल्ली. देखून बार्देसांतल्या सगळ्या गुदावां आनी कारखान्यांची अधिकारी चौकशी करतले अशें कळटा. फोंडा नगरपालिकेन बनावटी इन्कम सर्टिफिकेट दिल्ल्या प्रकरणात नगरसेवक शिवानंद सावंत आनी सर्टिफिकेट घेवपी सदानंद प्रभुगांवकर हांकां फोंड्या पुलिशेन अटक केल्या. जीएमसीन आपले चलयेच्या एडमिशना खातीर सदानंद प्रभुगांवकर हाणें आदली इन्कम सर्टिफिकेट फोंड्या नगरपालिकेन दिल्ली. त्या उपरांत ही इन्कम सर्टिफिकेट बनावटी आशिल्ल्याचें मुखार आयलें. ह्या बनावटी इन्कम सर्टिफिकेटीचेर आपली फटींग सय आनी नगरपालिकेचो स्टॅम्प आशिल्ल्यान मुख्याधिकारी योगीराज गोसावी हाणें हें प्रकरण उगडकीस हाडून 18 डिसेंबराक पुलिशेन कागाळ केली. ते प्रमाण तांकां उपरांत अटक केली. स्मार्ट सिटीची उरिल्ली कामां नेटान सुरू आसात. ही कामां 31 मार्च मेरेन पुराय करात म्हूण उच्च न्यायालयान ताकीद दिल्या. पूण वस्तुस्थिती पळयली जाल्यार स्मार्ट सिटीची कामां पुराय जावप शक्य ना. ही कामां पुराय जावपाक 31 मे उजवाडटलो अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी दिल्या. फाटले कांय दीस स्मार्ट सिटीची कामां बंद आशिल्ली, मात आतां ही उरिल्ली स्मार्ट सिटीची कामां नेटान चालू आसात. पणजे 3 वाठारांनी ही स्मार्ट सिटीची कामां चालू आसात. उच्च न्यायालयान स्मार्ट सिटीक ही कामां पुराय करपा खातीर 31 मार्च मेरेनची डेडलायन दिल्या. मात उच्च न्यायालयान दिल्ली डेडलायन आतां चुकतली. ही सगळीं कामां पुराय जावपाक 31 मे उजवाडटलो अशें ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी सांगलां. राजधानी पणजेन स्मार्ट सिटी अंतर्गत सुरू आशिल्ल्या कामाक लागून जावपी दुर्लभ प्रदूषण येरादारीचे कोंडेक लागून आदींच न्यायालयान सरकाराचेर फोग काडला. ह्या बोवाळान कसलीय सुचोवणी दिनासतना रस्ते बंद केल्ल्यान उच्च न्यायालयान सरकाराचेर आनीकूय फोग काडलो. उच्च न्यायालयान स्मार्ट सिटीच्या कामांची सविस्तर म्हायती दिवपी प्रतिज्ञापत्र सादर करपाचो निर्देश सरकाराक दिलो. सध्या राजधानी पणजेन कितलेशेच कडेन स्मार्ट सिटीची कामां सुरू आसात. नियोजन नासतना रस्ते खणल्यात आनी तशेंच अधिसुचोवणी काडचे पयलीं कांय रस्ते येरादारी खातीर बंदूय केल्यात. हाका लागून लोकांक त्रास सोंसचे पडटात. लोकांच्यो समस्या सुटाव्यो हाडपा खातीर कसल्यो उपाय येवजण केल्यात हाची सविस्तर म्हायती दिवपी प्रतिज्ञापत्र सादर करपाचे निर्देश न्यायालयान सरकाराक दिल्या.
सरकाराक आदल्या आमदारांचे मार्गदर्शन गरजेचे आसा. देखून आदल्या आमदारांनी तांचे नदरेन येवपी गजाली पत्र बरोवन म्हाका धाडच्यो आनी तांच्यो सुचोवण्यो सरकार योग्य खात्या कडेन धाडटले. तशेंच म्हादय आनी पाचवे शार गोंय हे विशयाचेर सरकार कार्यतत्परतेन काम करतले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले. परवरी गोंय विधानसभेन गोंय विधिकार दीस मनयलो. ह्या वेळार कार्यावळीक मुख्यमंत्री उलयतालो. दर्यादेगांचेर शेक कर्मचाऱ्यांकडल्यान पर्यटकांक मारपीट जाल्ली. एक मारबडे प्रकरणांत जाल्यार एका पर्यटकाक जीवूय वगडावचो पडिल्लो. ह्या प्रकरणाक लागून शेक धनी संघटनेचो सरचिटणीस जॉन लोबोन पर्यटक तशेंच लोकांची माफी मागल्या. अशी प्रकरणां परतून जावची नात तशेंच पर्यटकांच्या सुरक्षेची आमी जतनाय घेतले अशें जॉन लोबो हांणी सांगलें. पर्यटक गोंयांत मजा करपाक येतात, कांय वेळार ते आक्रमक जातात, मात आमी तांच्या वांगडा झगडपाक जायना. चड आक्रमक जाले जाल्यार पुलिशेक कळयात अशें मायकल लोबोचें म्हणणें. शेक कर्मचाऱ्यांकडल्यान पर्यटकांक मारपीट करपाचो प्रकार उक्ताडार आयिल्ल्यान कळंगूट, कानोळे आनी मांद्रे पट्ट्यांतले सगळे शेक रातच्या 12 वरां मेरेन बंद करपाचो आदेश उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षकान दिला. ह्याच फाटभुंयेर बिरेस्तारा आमदार मायकल लोबो आनी शेक धनी संघटनेची बसका जाली. बिरेस्तारा दनपारा दिवसाच्या 4 लेन बायपासा कुशीकच्या माळ रानाक उजो लागलो. उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी कडणूक थळार धांव मारून उजो पालोवपाचें काम हातीन घेतलें. हो उजो नेमको कसो लागलो तें मात कळपाक मार्ग ना. मुख्यमंत्री एलपीजी सिलिंडर सवलत येवजणे खाला लाभार्थ्यांक दर म्हयन्याक ₹275 फायदो मेळोवपा खातीर पुरावो म्हणून आधार कार्ड दाखोवप वा आधार ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया करप सक्तीचें आसा. लाभार्थ्यां कडेन आधार कार्ड नासल्यार नवें आधार कार्ड जारी जाय मेरेन रेशन कार्ड, मतदान कार्ड, पॅन कार्ड, बँक पासबूक, ड्रायव्हिंग लायसन्स वळखपत्र म्हणून वापरूं येता. हे संबंधी भौशीक पुरवण आनी गिरायक वेव्हार खात्याचे संचालक जयंत तारी हांणी जारी केल्ल्या अधिसुचोवणेंत सरकारी सेवांचो लाभ घेतना आधार कार्ड वापरल्यार प्रक्रियेंत पारदर्शकता येता अशें सांगलां. आधार कार्ड असल्यार लाभार्थ्यांक हेर कसलेच कागदपत्रां बगर थेट सेवा सहजतायेन मेळूंक शकता. हे येवजणे खातीर आधार कार्ड सक्तीचें केलां कारण ताका लागून थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यांत पयशे घालप सोंपें जातलें. म्हादयच्या विशयाचेर हाऊस कमिटीची बसका बुधवारा जाली. कर्नाटकांत वचून कळसा बंडोरा प्रकल्पाची पळोवणी करपाचो निर्णय हे बसकेन घेतलो. बिरेस्तारा गोंय विधी मंडळा दिसा निमतान जाल्ले कार्यावळीत जेन्ना आदले मंत्री आनी आमदार निर्मळराज सावंत हिका म्हादय संदर्भात प्रश्न विचारलो तेन्ना तिणें सांगलें हे बसके विशीं आपल्याक कसलीच कल्पना ना. पर्यावरण आनी हवामानाचो विचार करून केंद्र सरकारान कर्नाटकाक कसलीच परवानगी दिवपाक जायना. अशें केल्यारूच गोंय सुरक्षीत उरतलें अशें तिणें सांगलें.
ज्येष्ठ अंतराळ शास्त्रज्ञ व्ही नारायणन हांची इस्रोचे नवे अध्यक्ष म्हणून नेमणूक केल्या. हाचे वांगडी तांकां अंतराळ विभागाचे सचिवूय केला. नारायणन हे 14 जानेवारी सावन पद स्वीकारतले. तांचो कार्यकाळ 2 वर्सांचो आसतलो. नारायणन सध्या लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर वालियामालाचे संचालक म्हणून कार्यरत आसा. नारायणन हे रॉकेट आनी स्पेसक्राफ्ट तंत्रज्ञानाचे तज्ञ म्हणून तांची वळख आसा. प्रस्तावित चरावणी धरण प्रकल्प जावपाक कळाव जातलो अशी माहिती उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकरान दिली. राना खात्याच्या हरकतीक लागून हो कळाव जातलो अशें ताचें म्हणणें. आतां सध्या चरावणी धरणाचें काम सध्या बंदूच आशिल्ल्याचें मंत्री शिरोडकरान सांगलें. दिल्ली विधानसभे खातीर 5 फेब्रुवारीक मतदान जातलें आनी फेब्रुवारीच्या 8 तारखेक मतमेजणी जातली. वेंचणूक आयोगान 70 वांगड्यांच्या हाजेरींत विधानसभा वेंचणुकी खातीरची मतदानाची कार्यावळ जाहीर केली. मुखेल वेंचणूक आयुक्त राजीव कुमार हांणी नवी दिल्लीक घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ही म्हायती दिली. 10 जानेवारीक मतदानाची अधिसुचोवणी जारी करतले आनी नामांकनाची निमणी तारीख ह्या म्हयन्याच्या 17 तारखेक आसतली अशेंय तांणी सांगलें. ह्या वेंचणुके खातीर 13,033 मतदान केंद्रां स्थापन करतले, जातूंत 1,55,00,000 मतदार आपले मोलादीक मत दितले. दिल्लीचे मतदार व्हडा प्रमाणांत ह्या वेंचणुकेंत वांटेकार जातले अशी आस्त तांणी ह्या वेळार उक्तायली. कळसा प्रकल्प उपरांत आतां कर्नाटका सरकार बंडोरा प्रकल्पा खातीर नरसे हांगा उदक वळोवपाच्या तयारेंत आसा. गोंय सरकार म्हादय प्रकरणांत गांभीर्यान विचार करपाची गरज आसा. कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यान प्रधानमंत्री आनी संबंदीत फुडाऱ्यांची भेट घेवन ह्या प्रकरणाचेर दबाव घालपाचो यत्न करता. मात गोंय सरकार ह्या प्रकरणा विशीं कांयच पळोवन गेल्लें ना अशी खंत पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकार हांणी उक्तायली. म्हादय समितीची बसका जावचे पयलीं उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार आनी संबंदीत अधिकाऱ्यांनी कणकुबी वचून पळोवणी करून परिस्थिती समजून घेवची अशी मागणी केरकर हांणी केली. हाऊस कमिटीचे वांगडी कर्नाटकान वचून कळसा बंडोरा प्रकल्पाची पळोवणी करतले. ते खातीर गोंयचो सभापती कर्नाटकाच्या सभापतीक पत्र बरोवन परवानगी घेतलो. कर्नाटकाचे परवानगी उपरांत वचून पळोवणी करतले. सुमार 2 वर्सां उपरांत हाऊस कमिटीची बसका जाली. आतां ह्यान फुडें 45 दिसांनी हाऊस कमिटीची बसका घेवपाचेर सगळ्यांचें एकमत जातलें. म्हादयचें प्रकरण जानेवारीच्या 20 तारखे मेरेन सर्वोच्च न्यायालयान सुनावणेक येवं येता असो अदमास उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी उक्तायलो.